नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। सांखळे नगरपालिका वेंचणुकेत 87.56% जाल्यार फोंडे नगरपालिका वेंचणुकेत 74.66% जालें मतदान। फोंडे ढवळेच्या आरके स्क्रॅपयार्डाक लागलो अचकीत भिरांकूळ उजो लागपाचें कारण मात ना कळिल्लें। बलात्कार प्रकरणात मडगांवच्या खाशेल्या न्यायालयान मंत्री बाबूश मोन्सेराताक अप्रत्यक्ष सुनावणेक हाजीर रावपाक दिली मान्यताय। कोट्यांनी रुपया खर्च करता जाल्यार बऱ्या दर्जाचें काम कित्याक दिना? शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयव कुतिनून मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचेर काडलो फोग। राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाच्या पक्षाध्यक्ष पदाचो राजीनामा दिवपाचो शरद पवारान निर्णय घेतलो फाटी। पक्षा खातीर नेटान काम करतलो म्हणटा पवार। आनी गोंयचो नामनेचो चित्रकार वामन नावेलकारांची आयज जयंती। आता खबर विस्तारान। राज्यात शुक्रारा दक्षिण गोंयांत फोंड्या पालिका आनी उत्तर गोंयांत सांखळी पालिका वेंचणूक जाली। सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन सांखळेंत 87.56% आनी फोंड्यात 74.66% मतदान जाल्ल्याचें कळटा। सांखळेंत 10 वॉर्डां खातीर जाल्यार फोंड्यात 13 वॉर्डां खातीर वेंचणूक जाल्या। So in Sakli Municipal Council, the total voters turnout is 87.56%, and for Ponda Municipal Council, it is 74.66%. The highest voters turnout in Sakli Municipal Council is in Ward number 12, that is 96%, and in Ponda Municipal Council, the highest voters turnout is in Ward number 1, 81.03%. As compared to 2018 general elections, in Sakli Municipal Council, there is an increase of 2.5%. Total 21,203 voters were entitled to cast their vote. Out of that, in Sakli Municipal Council, 6,070 voters casted their vote, and in Ponda Municipal Council, 10,655 voters casted their vote. The counting is scheduled on 7th of May from 8 AM onwards. फोंडे ढवळेच्या आरके स्क्रॅपयार्डाक अचकीत भिरांकूळ उजो लागल्याची घडणूक आयल्या। हो उजो इतलो खर आसा की उज्यान भिरांकूळ रूप धारण केल्ले। वाडत आशिल्ल्या उज्याक लागून फोंडे, मडगांव, कुडचडे आनी हेर वाठारांतल्यान उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो घडणुकदार दाखल जाल्यो। हो उजो कसो लागलो तो अजून समजूंक ना, मात उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर थंय जमिल्लो दर एकलो आपले परीन उपाय करीत आशिल्लो। हालींच जाल्ल्या ग्रामपंचायत बसकेंत ह्या विशया वेल्यान वाद जाल्लो आनी बेकायदेशीर भंगार अड्डे बेगोबेग काडून उडोवचे अशी मागणी ह्या बसकेंत जाल्ली। मात ताचे आड अजून मेरेन कांयच पावलां उखलूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या। कारवाय करून हे बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडून उडयले जाल्यार आयज हो प्रसंग उपरासचो नाशिल्लो अशें मत थंयच्या कांय लोकांनी उक्तायलां। सुशील सर, केन्ना उजो लागला आनी कितल्यांक कॉल आयले तुमकां? आमकां एक अर्दे वर पयलीं आमकां कॉल येयल्लो की हांगा आमचोच फायरमॅनान आमकां कॉल केल्लो तो हांगासर वता की हांगा मोठो उजो पेट्टलो आसा म्हणून। थंय आमी गाडयो टर्न आवट केले आनी पॉयंटार येवन पळयतालो हो व्हडलो अग्निकांड पळोवन आमी ऑल ओवर गोवाचे गाडयो हांगा पॉयंटार आपयल्ले आसा। सबंद गोंयच्यो? हय।
सो कितें आसा प्रॉब्लम कितें आसा हो सगळो स्क्रॅप मटेरियल हांगा जो स्टॅग्नंट केल्लो आसा तो आनी तो उजो पालोवपाचेर पसून प्लास्टीक आसता वेस्ट मटेरियल तो पालोवपाचेर आमी ते हाजेर कॉर्डन केला उजो पळय उदक मारून कॉर्डन करता की उजो आनी स्प्रेड जावपाक जायना नियर बाय पेट्रोल पंप आहा लोकांचे रेजिडेन्शियल एरिया सो आमी तो कॉर्डन करून एक सायड बंद करीत वता. बलात्कार प्रकरणात मडगांवच्या खाशेल्या न्यायालयान पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक अप्रत्यक्ष सुनावणेक हजर रावपाक मेकळीक दिल्या. जेन्ना सुनावणे खातीर न्यायालयांक मोन्सेराताची गरज लागतली तेन्ना बाबूशाक प्रत्यक्ष कोर्टात न वता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं तो सुनावणेक हजर रावपाक शकता. पिडीताची चवकशे सयत सप्तकाक 3 सुनावणी आपोवन न्यायालय 5 जूना सावन ह्या केशीक गती दितले. बाबूशा वांगडा ताचो सहकारी मंत्री माविन गुदिनो कांय वीज सवलत घोटाळ्याच्या केशीत अप्रत्यक्ष हजर रावपाची लेगीत मेकळीक दिल्या. कोट्यांनी रुपया खर्च करून मडगांव शाराची उदरगत करता जाल्यार तें बऱ्या दर्जाचें काम आसपाक जाय अशें शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो म्हणटा. अर्दवट कामां करिनासतना चड तेंप तिगोवन उरता आनी बऱ्या दर्जाची कामां आमदारान करची. उदरगतीच्या नांवान मडगांवांत बाबत दर्जाची कामां करची न्हय अशें सावियो म्हणटा. सामकें पांयान कळटा तुका म्हळ्यार इतलें लूज काम जावन गेल्लें आहा आनी सब स्टँडर्ड जाल्लें आहा. इतले क्रोर जेन्ना तुमी सांगतात की डेव्हलपमेंटा खातीर मोडल्या म्हण मडगांव जाल्यार ते बरे भशेन करचे क्वॉलिटी काम करचें म्हण हो आमचो मागणी आसा. फक्त क्रोर मोडले म्हण एनावन्स करून कांयच फायदो ना. तुमी फाटीं आमच्या मडगांवच्या आमदारांनी पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आहा हेंवूय म्हणलें आहा ताणें GSIDC थ्रू आपणान इतले क्रोर मोडल्या म्हण. ताणें जो फ्लायओव्हर आहा ताजेरूय उल्लेख केलो की ते रेनोवेशन आपण केल्लें आहा म्हण. पूण जेन्ना आमी पॉयंट आवट केल्लें की 2 कोटी काम करनासतना पेमेंट जाल्लो आहा तेन्ना तो सामकें तोंड बंद करून आशिल्लो. तेणें एक जाप काडूं ना तेणें. आमी तो बोर्ड केलो उपरांत PWD मिनिस्टरान ताजी इन्क्वायरी मागून ते काम जी करून आहली ती करून घेतली आहा. एक्चुअली सांगपा म्हळ्यार कोण तरी इंजिनियराचेर एक्शन जावपा आशिल्लें पूण फायनली गव्हर्मेंट डिसायड करता फायनल. पूण एटलिस्ट काम पूण जावन गेलें पूण त्या टायमार ते एक जाप काडूं ना तेणें. तो असले सब स्टँडर्ड काम करून कितले क्रोर मोड म्हण अनाउन्समेंट करून कांयच फायदो जावपा ना. मडगांव आमकां उदरगत पळोवपा जाय जें दिसती पडटा तें लास्टींग आसा तें. फक्त टेम्पररी डेव्हलपमेंट आमकां नाका. आमकां जाय बरो डेव्हलपमेंट मडगांवचो आनी हाजे फुडें कितें करता सांगपा जाय तें. हॉटमिक्साचीं कामां तो 3 कडेन नाल फोडटा आनी एक कामाचेर. हांगाय बी कितलेशें इनॉग्रेशन जाता सेपरेट फुटपाथा इनॉग्रेशन सेपरेट लायटी इनॉग्रेशन सेपरेट. आतां एक लेन उरली आहा आसफाल्ट करपाची. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो पक्षाध्यक्ष शरद पवार आणि कार्यकर्त्यांच्या विनवणे उपरांत पक्षाध्यक्ष पदाचो राजीनामा दिवपाचो आपलो निर्णय फाटी घेतला. आपूण निवृत्त जावपाचो आपलो निर्णय फाटी घेता आणि आपूण अध्यक्षपद सांबाळटलो अशें शरद पवार हांणी जाहीर केलां. मात हें सांगतना ताणें नवे फुडारी तयार करपांत आपलो भर आसतलो अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलें. मी पुन्हा अध्यक्ष म्हणून राहावे या निर्णयाचा मान दाखवून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय मागे घेत आहे. गोंयचो नामनेचो चित्रकार वामन नावेलकर तांकां फावो तशी नामना गोंयांत केन्नाच मेळिना. पूण तांच्या 94व्या जयंती दिसा गोंयकारांक तांचे विशीं कितें दिसता तें आमी जाणून घेवया. वामनबाब नावेलकार किंवा वामन गणेश नावेलकार हे एक लेजेंडरी आर्टिस्ट गोंयचे. ताका हांव लिजंड म्हणटा. आनी हांवें एकदां आर्टिकलान ताका भीष्म पितामह ऑफ आर्ट अशें म्हणिल्लें आसा. लक्ष्मण पै बरोबर तांकांय म्हणिल्लें आसा कारण ते ओल्डेस्ट लिवींग आर्टिस्ट आशिल्ले
जेन्ना ते जिते आशिल्ले तेन्ना. आनीक ताच्या भायर ते इंटेग्रिटी किंवा ऑनेस्टी किंवा डेडिकेशन जें भीष्म पितामहाक आमी म्हणटात तेंच सेम आशिल्लें. ह्या मुळे ताका हांवें भीष्म पितामह म्हणलो आनी ताका लागता तें फिट जाता. ताजी पेंटींग स्टायलूय तशीच आशिल्ली, म्हणजे कंप्लिटली डेडिकेटेड. ताजें फेमस म्हणटा तें लायन वर्क इज टेकिंग अ लायन फॉर अ वॉक अशें पावल क्लीन म्हणिल्लें आसा. तें ताका फिट जातालें कारण ताची जी पेंटिंगाची स्टायल आशिल्ली किंवा ड्रॉइंगाची स्टायल आशिल्ली ती कंटिन्युअस फ्लो ऑफ लायन्स. तुमी जर पळयलें जाल्यार कंटिन्युअस फ्लो ऑफ लायन्स करप व्हेरी डिफिकल्ट विदावट लिफ्टींग अ पेन. आनीक क्रिएटिविटी कंटिन्युअसली फ्लो जाताली, म्हणजे विदावट लिफ्टींग अ पेन करप हें इजी अशें म्हणत, पूण ताच्या भायर तातूंत इल्ल्यो स्टोरी आशिल्ल्यो आनी त्यो लार्जर वर्काचेर करतालो किंवा लार्जर स्पेसाचेर करतालो. हें एक ताजें खासियत. आनी तो लार्जर स्पेसाचेर करून एवरी इंडिविज्युअल स्पेस जो आशिल्लो तातूंत एक स्टोरी आशिल्ली. म्हणजे ह्या खातीर हांव ताका लिजंडरी म्हणटा. कारण ड्रॉइंग करप किंवा कंटिन्युअस फ्लो ऑफ लायन करप इज व्हेरी इजी, पण तातूंत भितर स्टोरी आनी ते स्टोरी भितर आनीक स्टोरी हें एक ताजी खासियत आशिल्ली. ताजे भायर ताजे ब्रश स्ट्रोक्स हे बोल्ड आशिल्ले, कलर्स हे वायब्रंट आशिल्ले, म्हणजे ताजें जशें लायफ आशिल्लें तशें आशिल्लें. म्हणजे ताणें जरी लायफ आपल्या भितर तो एका स्टुडियोन कंटिन्युअसली काम करतालो, ताजे कडेन लोकांक चड मेळपाची ताका चड अशें इंट्रस्ट नाशिल्लो, पूण ताज्या भितर जी उमेद आशिल्ली, जी ताका ट्रबल जाल्लो जो तो पुर्तुगालाक गेल्लो किंवा आफ्रिकेक गेल्लो, थंयच्यान जो ट्रबल जावन तो हांगा आयलो, हांगाय ताका बारीक पळोवपाक गेल्यार जी मान्यता जाय आशिल्ली ती मेळूं ना. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर ताजी कलर्सांनी दिश्टी पडटाली, ताज्या लायन्सांनी दिश्टी पडटाली आनी तो सेलेब्रेट करतालो लायफ आनी सेलेब्रेट करतालो स्टोरीज. ताजी रविंद्रनाथ टागोराची पेंटिंगां म्हणा किंवा ताजी गणपतीची पेंटिंगां म्हणा, ही गणपती नाचता असो दिसतालो. इट इज नॉट जस्ट ड्रॉइंग. ताज्या भायर जिजस क्रायस्टाचेर ताणें खूब पेंटिंगां केल्लीं आसा. हें सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता ताका खंय तरी जी मान्यता ताका मेळूंक जाय आशिल्ली, जो रिस्पेद ताका मेळूंक जाय आशिल्लो तो मेळूं ना. तो आतां तरी ताका मेळचो हो हेतू आसा. म्हजो काका वामोना नावेलकर, ताजी फाल्यां 5 मे बर्थ एनिवर्सरी. ताका जग वळखतालें एज अ ग्रेट आर्टिस्ट, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट, पूण आमी ताका एज अ गुड ह्युमन बींग अशें वळखता, फॅमिली आनी फ्रेंड्स ताजे. बिकॉज तो ताज्या गांवान आसा पळय न्ही लोकांक, बिकॉज ही वॉज एज्युकेटेड, भायर शिकून आयलोलो तो पोर्चुगलाक, तो हेल्प करतालो लोकांक फॉर डिफरंट थिंग्स. तांकां कितें एप्लिकेशन करूंक जाय फॉर वेरियस थिंग्स, जावं गव्हर्मेंट जॉबा खातीर एप्लिकेशन, जावं तांकां फायनान्शियल कितें एसिस्टन्स कितें दिवपाक जाय पयशाच्या खातीर, तें सुद्दां करतालो. आनी एज एन आर्टिस्ट न्हय तो फार सुपिरियर, ही वॉज अहेड ऑफ हिज टायम्स म्हणटा तशें. तो एबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग्स पळय आसता तातूंतय ताणें एक्सेल केल्लें. एट द सेम टायम ताजे लायन ड्रॉइंग्स आशिल्ले पळय तातूंत ताजी कला वॉज कमेंडेबल सारकी. एक पेन घेतालो तो आनी एका हातून तो फूल लायन ड्रॉइंग कंप्लीट करतालो विदावट लिफ्टींग हिज पेन. आनी ताजे पेंटिंगान पळयत जाल्यार देर इज लॉट ऑफ हार्डशीप, ताजे त्रास ताणें खूब भोगलेले ताज्या लायफान रायट फ्रॉम द चायल्डहूड. बिकॉज ही ताजे भाव आशिल्लो पळय, यंग एज ताजो भाव पिड्ड्यार जालो, सो तें ताका तकलेन आशिल्लें टील द लास्ट ब्रेथ. बिकॉज एट द एज ऑफ 92 वेन ही पास्ट मेलो पळय तो, तेन्ना ताणें म्हाका एक 15 दीस पयलीं सांगलेलें की ताका याद येता म्हूण. ताका तो भाव दिसता घरान, ताचो गणेश म्हणटा पळय तो, ताज्या नांवान तो सायन करतालो, पूण तें ताका दिसतालें, तो भास जातालो ताका. सो ताका इतलें तें तो तातूंत इमोशनली इनवॉल्ड आशिल्लो त्या भावाच्या हातून मेमरीजान. सो ताजे पेंटिंग्सान पळयत जाल्यार ताका खूब सफरींग पळय ताणें लायफान ताजें भोगलां. मोजांबीक आशिल्लो तो, थंय तो प्रिजनान घालो ताका, इन पयस सारकें जंगलान. तो म्हाका काणयो सांगप थंय कितें जाता पळय तें. मागीर हांगा सुद्दां पळयत जाल्यार ताका तशी इच्छा कांयच नाशिल्ली लायफान. तो सिंपल मनीस सारको. ताजो स्टुडियो पळयत ज्या जाग्यार तो पेंट करतालो, तो वयल्यान गळटालें उदक, थंय प्लास्टीक बांदतालो आमी. मागीर सारकें सिंपल, फॅन ना, लायट सारकी ना, थंय तो पेंटींग करप सारकी ग्रेट वर्क्स ताजे पळय जाल्यार ते ल्हान हातून. जेन्ना पळय भायले लोक येताले ताका मेळपाक, ते सरप्रायज जाताले कंप्लिटली की बाबा तूं हांगा करता काय म्हूण स्टुडियो. आमी ताका आपयलेलें पणजे कर आनी खंय, तो ना म्हणटालो. आपल्याक जे पळय थॉट्स येता तकलेन, डिफरंट थॉट्स, आयडियाज येता पळय पेंटिंगाचे, ते हांगाच येता म्हणटालो, ह्याच घरान त्याच स्टुडियोन. तो आसत लोकांक कसोय दिसत म्हणटा तो, डर्टी आसूं कितें आसूं, पूण तातूंत ताका तें सारकें थंयच तो आपल्याची बरी कला डिस्प्ले करूंक शकतालो. 2 महिने जाले सांतिनेज वाठारांतल्या घाणयारे उदकाची पायपलायन फुटली आनी कंत्राटदारांक पडोवंक वचूंक ना. ताका लागून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचो पडलो. 11 मे मेरेन घाणयारे उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांतिनेज वाठारांतल्या घाणयारे उदकाची पळोवणी केले उपरांत सांगलें.
section because of that? So yesterday we had asked the PW Minister to call for a meeting of their department people, of GSUDA and everybody, just to ascertain the problem. Now this problem is happening for the past 2 months now. The contractor doesn't seem to be bothered. So now we asked sewage department to get in because they have damaged all of their lines. Now there are a lot of issues on site. They have damaged the lines in 2-3 areas. Now opposite that division, the water division in Shantanes. Over there's one damage over there. So they've opened up that line. Now they have to put submersible pumps in to make sure that things clear. Now like that there are different, there's a backflow in the entire line because of this. Now all my cooperators also are calling me constantly to get this issue resolved, and we've been chasing after the contractor. So we spoke to the minister yesterday. Now he sent everybody from his department also now to make sure that the work is done properly. Now he's given them a deadline of the 11th of this month to solve whatever issue. So now once that Sheetal Junction line and that PWD line are cleared, then none of these issues should happen. So we're waiting to fix those. They've given them till the 11th to fix all of these issues. So in the meantime also I want to apologize to all the people for the amount of inconvenience that this contractor has caused. It's not acceptable. पत्रादेवी ते काणकोण नॅशनल महामार्गाचेर आशिल्ले सगळे ब्लॅक स्पॉट्स क्लियर केले अशें येरादारी खात्याचो संचालक राजन सातोडेकरान सांगला. ब्लॅक स्पॉट्सांक लागून गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडिल्लें अशें ताचें म्हणणें आसा. There were almost entire black spots on the national highway have been removed. Almost because of this 4-laning from Patradevi, till Kankona and beyond that. सगळे vanish झाले. Okay, internal roads there could be, but these were the major ones on the highway. Black spots were the major causes which they आता गेल्या. Coming to engineering now, okay, road engineering. So हे त्यातून cover झाले. That happens continuously after every accident. Assessment is done. What was the cause basically? Whether it was a narrow road or whether something was obstructing there. So there could be a hoarding, so that was the cause. So those are taken care. Okay. There are some more remaining, because you require land there. Land acquisition issues are there. There are some houses and others, but majority are being removed now. Okay. So internal roads, again, we have to. Some will be there. But highway, where the maximum traffic was flowing, तो सगळे काढले. दिवसलच्या मुस्लिम भावांनी शुक्रारा हजरत अदुल शाह बाबा दर्ग्याचो उरूस व्हडा उबेदीन मनयलो. त्या निमतान संदल मिरवणूक आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. दनपारां दर्ग्या कडल्यान मिरवणुकेक सुरवात जाली. दिवसले उरूस मनोवपाचे अंदूचें 35वें वर्स आसा. पणजी 18 जून रस्त्या लागसार नवो फुटपाथ बांदिल्लो, पूण तो बांदच्या पयलीं अधिकारी आनी कंत्राटदार सीवेजीचे पायपलायन घालपाक विसरले. परिणाम कंत्राटदारान नवो बांदिल्लो फुटपाथ खणून उडयलो आनी सीवेजीचे पायप घालपाक सुरवात केल्या. पावसांत हुंवार येवचो न्ही म्हूण ही कामां हातांत घेतिल्ली, पूण ज्या तरेन ही कामां चलतात पणजी ह्या फावट सामकीच बुडटा हातूंत दुबाव ना. There's a lot of digging that has taken place. It's happening since the last 2 months. The whole road had been dug up earlier, and then they've put pavements on the side of the road. But now, if you see again, they've been digging up the whole road to lay sewage pipelines. So, according to me, this is a complete wastage of resources, wastage of taxpayers' money, waste of time, and a lot of inconvenience to the residents of Panjim, because all this could be planned before earlier. When they had dug up the whole road, they could lay all the sewage lines, the pipelines, the water lines, whatever had to be laid. But now it's all being dug up again, and if you see, it's a lot of unplanned work happening here. Everything is happening haphazardly. There's no planning at all. The government is just operating as like headless chickens, just running around, digging this road, digging that road. The whole of Panjim has been dug up.
but no concrete work has been happening. It's only causing a lot of inconvenience to Panchamites. There's no proper road. There's no proper road that we can actually, commute on. There's no proper planning. They say that the smart city. I mean, it's been almost 6 months now that this work is happening, but we can't see any results yet. I mean, the monsoons are yet to come now, and I think most of the results will be seen during monsoons, because they are claiming that all this work is being done to basically to cheat the waterlogging and the flooding that is happening in Panjim. पावसाचो हंगाम सुरू जावपाचो आसा आनी कुडचड्यार अजून मेरेन पावसा पयलींच्या कामाक सुरवात जावंक ना. घाणयारे उदकाच्या पायपलायनीच्या कामाक लागून नुस्तें बाजारांत तशेंच मडगांव रेल्वे स्टेशनांतलीं गटारां भरिल्लीं आसात. ताका लागून थळाव्या लोकांक हे गटाराच्या उदकाचो त्रास जाता. देखून पावसाचो हंगाम सुरू जावच्या पयलीं गटारां दुरुस्त करून दिवपाची मागणी केली. सगळी चोक जाल्या, ब्लॉक जाल्या, कारण निवळ करूं ना. प्लस रेल्वे स्टेशना कडेन जो व्हडलो गटार आसा तो एवरी इयर क्लीन करपाक पडटा. तो अजून पर्यंत क्लीन जावना. वयल्यान तातूंत भितर आनी सिवरेजीची आनी हाची माती पडली. सो पावस पावस येणार आसा, ताका लागून ही गटारां क्लीन करपाची मेन प्रायोरिटी आसपाची. ताका लागून रिक्वेस्ट केला की बाबा फिश मार्केटांतले तरी गटर निवळ कर, कारण ती जाल्यार सगळे फिश मार्केट चोक जावन उदक भितर येवन ब्लॉक जातलें. आणि जे रेल्वे स्टेशना कडेन गटर आसता ते लेबर घालून जावचें ना, ताका JCB घालून क्लियर करपाक जाय. कारण लेबरान केलें जाल्यार ताका टायम वचना, आनी बाय द टायम मान्सून स्टार्ट जाल्यार पळय ते क्लियर करपाक. ते दोन हांवें ताका एक रिक्वेस्ट केली. दोनापावला जेटीचेर आशिल्ले गाडे मोडल्या उपरांत नवीन बांदिल्ले गाडे अजूनय तशेंच रिते पडल्या. ह्या गाड्याचो आकार ल्हान आशिल्ल्या कारणान थंय वेवसाय करपाक गाडेकार इत्सूक ना. गाडे रिते कित्याक पडल्या ताची सरकारान चवकशी करची. तशेंच गाडेकारांक फावो ते प्रमाण तांच्या वेवसायाक लागपी गाडे बांदून दिवचे अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी राजन देमेलून केल्या. दोनापावल जेटीर वयता आसतना सगळ्यो जाणां की सगळ्याक थंयचो स्टॉल आसले आनी आजुनूय आहात. आतां ते स्टॉल बरे भाशेन दिसना म्हणून सरकारान एक डिसिजन घेतलो, टुरिजम डिपार्टमेंट एक डिसिजन घेतलो. वो पॉलिटिकल थग टुरिजम मिनिस्टर जावचे आदी की थंयचो बरे भाशेन स्टॉल बांदया. आतां ते स्टॉल बांदल्यात पूण ते आयज पासून ऑक्युपाय जाना. तेजें कारण कितें? They are built much smaller than the space would be required for a reasonable business to run. आणि आयज पर्यंत वर्स जालें ते थंयच आसा. कित्याक कमिशन दिवप मेळोंक जालें तर पॉलिटिकल थगाक ते मेळोलें आनी तो उगी आहा. आयज पासून द वेरी फॅक्ट दॅट दे कॅनॉट ट्रान्सफर देम shows that they themselves are convinced that these shops are not suitable for these stalls to run their business reasonably. TMC demands that a thorough inquiry takes place on the construction of the stall and why it has been pending and waste of public funds are there just lying idle. कुजिरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे भायले काम 15 जून मेरेन पुराय जातले, जाल्यार अंतर्गत कामां सप्टेंबर मेरेन पुराय जातली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. आयज मंत्री गावडे हांणी कुजिरा कॉम्प्लेक्साची वचून पळोवणी करून सुरू आशिल्ल्या कामांचो नियाळ घेतलो. कॉम्प्लेक्स हो आमचो आज तेजे नॅशनल गेम्साच्या संदर्भात प्रिपरेशन सुरू आसा आणि ह्या संदर्भात तुमकां पयलू जर तुमी आयल्ले आशिल्ले जाल्यार हांगा एक सिंथेटीक ट्रॅक आशिल्लो आणि तेजी जवळ जवळ गेली फाटल्या 10-12 वर्सां पयलू तो लेआउट केल्लो आशिल्लो आणि आज ताजी जी थिकनेस जी आशिल्ली ती एज पर द स्पेसिफिकेशन जी आसा ती खूब रिड्यूस जाल्ली आशिल्ली, कमी जाल्ली आशिल्ली आणि म्हणूनच नवो हो सिंथेटीक ट्रॅक आज आमी करपाचे हातान घेतिल्लो आसा. पयलो सगळो जो बिटुमन जो आशिल्लो तो सगळो आमी
JCPचे दांत लावून तो टोटल आमी काडिल्लो आशिल्लो क्लीन केल्लो आशिल्लो तर नंतर आज आमी बिटुमेन ताजेर आमी आज कार्पेट घातिल्लो आसात आनी हेजे नंतर ताका वेरियस प्रोसेसांस आमकां भितर वयचे पडटात आनी नंतर 15 mm जो सिंथेटीक ट्रॅक हेजेर आमी ले करतले आनी हे जे आसा तो इंटरनॅशनल स्टँडर्डा प्रमाणे हो ट्रॅक आमी करपाक थरलेलो आसात ताका इल्युमिनेशन आसात लायटिंगूय थोड्योश्यो येतल्यो आनी असोच तरेचो ट्रॅक आमचो पेडे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा त्या पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर येतलो दॅट इज अ प्रॅक्टीस वेन्यू आनी दीस इज द कॉम्पिटिशन वेन्यू अशे तरेचे प्रत्येक जो आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा त्याचें रिनोवेशन आनी बाकी सगळें काम सुरू आसात हें काम आमकां बिफोर रेन कंप्लीट जालो आमी टार्गेट आशिल्लो की 15 तारीख मेळून आमचो हो कंप्लीट जातलो म्हाका दिसता आमी सारक्या रायट ट्रॅकाचेर आसात जे आउटडोअर ज्यो फॅसिलिटी ज्यो आसात त्यो सगळ्यो बिफोर मे ऑर बिफोर एज आय ऑलरेडी मेन्शन बाय 15th जून पूर्ण करपाचें आमचो मानस आनी आमचो तयारी आसा आनी इंडोर जे आसात ते पेंटींग बाकी सगळ्यो कांय गोश्टी आसात त्यो बाय सप्टेंबर म्हळ्यार सगळे काही गोष्टी आनी ऑक्टोबर हो आमचो कुलिंग पिरियड आसतलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची सद्याची तयारी आज सुरू आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयत आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.